ओल्ड गोवा हेरिटेज विलेज आशिल्ल्यान हांगा हेरिटेज सेंट्रीक प्लान आसपाक जाय। हांगासर मेगा प्रोजेक्टांची दिसान दीस भर पडत आसा। येता त्या दिसांनी उदका खातीर मुंबय जशी परिस्थिती आसा तशी ओल्ड गोवाय जातली, थळावो ग्लेन काब्राल सांगता। आता कदंबा प्लॅटो हा उडोवचो, तेका टील डेट उदक वॉटर पायप कनेक्शन ना। सो आनी ऑलरेडी एक्झिस्टिंग घरां आहा तांकां उदक आजून पासून ना, तांकां आतां इनफ्रिक्वेंट येता। सो जेन्ना रिक्वायरमेंट आवता लोकांक इतले रिक्वायरमेंट उदकाचे आहा, उदक सप्लाय सारकें जायना आनी प्रोजेक्ट्स कित्याक लागून हे कसलें प्लॅनिंग गव्हर्मेंटान खंय तरी स्टॉप जावंक जाय। पंचायतीक सांगलें एवरी टायम यू डोंट ब्लेम टीसीबी म्हणून, रिजेक्ट दॅट थिंग, रायट टू द टीसीबी। देर इज नो वॉटर सप्लाय, देर इज नो वॉटर ड्रेनेज प्रॉब्लम्स आहा, रोड्स प्रॉब्लम्स आहा, दॅट शूड बी फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय। बाकीचे प्रोजेक्ट आहा, पयलीं एक प्रोजेक्ट आहा, दोन प्रोजेक्ट आहा, सगळे प्रोजेक्ट हिंगा आनी इट लायक विदाउट एनी कंट्रोल प्रोजेक्ट्स येता, कित्याक बोरवेल मारूंक येता विदाउट परमिशन। There should be action. No, this is happening because there is no planned development. As a being old Goa is a heritage village, then heritage centric plans हाडूंक जाय न्हू। आमी तेच सांगला तुमी उदक प्रोवायड करना, नेक्स्ट आमी पंचायतीन बसतले उदकाक लागून। फाटली सुमार 5 ते 10 वर्सां जाली कदंबा प्लॅटोचेर उदकाचो उणाव आसा। हे विशीं सरकाराक आमी विनवण्यो करीत आसात। तशेंच ओल्ड गोवाच्या मेगा प्रोजेक्टाक लागून लोकांचो उदकाचो त्रास वाडत आसा। देखून हे विशीं PWD आनी TCPक बरयतले अशें उपसरपंच अंबर आमोणकार सांगता। मेगा प्रोजेक्टाचे इश्यू जाल्लो आसा, ते आमी एक्चुअली दिवना। मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पयलीं जाल्ले आसा, आतां नवें कांयच ना। सो आतां कितें जाता, आमी TCPचे आनी ESIक एक लेटर धाडटले, ओके, सेयींग दॅट मेगा प्रोजेक्ट्स कितें आसा पळय, लोकांचो हांगा इश्यू कितें आसा मेगा प्रोजेक्ट्सा अगेन्स्ट ना, पण मेगा प्रोजेक्ट्साक लागून उदकाचो लोकांक आतां प्रॉब्लम जावपाक लागला। सो ऑल दीस इश्यूज वी वील बी एड्रेसींग टू PWD एंड TCP डिपार्टमेंट। सो लायसन्सींग ऑथॉरिटी पयलीं TCP आनी ESIन दिवपाचें ना विदाउट वॉटर सप्लाय। आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी कदंबा प्लॅटो स्पेशली उदकाक आमी आजुनूय लोकांक गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की कदंबा प्लॅटो आजुनूय 5 वर्सां तरी 10 वर्सां जालीं लोकांक उदकूच ना। जाल्यार ओल्ड गोवाच्या रस्त्या कुशीकच्या गाड्यांविशीं विचारल्यार सध्या मॅटर हायकोर्टात आसा। हायकोर्टाची ऑर्द आयल्या उपरांत एक्शन जातली म्हण उपसरपंचान सांगलें। ना आतां कितें, थोड्यांक पयलीं ऑलरेडी रेजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ले आसा, ओके, तेंच्यांनी आतां खंय प्लेस केला ते तेंच्यांनी प्लेस केला, ओके। फुटपाथ इज नॉट अ प्लेस फॉर किपींग द गाडोज एट द मुमेंट, पण तेंच्यांनी दवरला ते आमी कितें एक्शन आतां घेवपाचें आसा। 10-15 दिसान एक्शन येतलें विथ पुलीस फोर्स। कितें आसा प्रोसेस आमी फॉलो करतले। आतां तुमकांय खबर आसतलो स्टॉलाचो मॅटर ऑलरेडी हायकोर्टान गेल्लो आसा, ओके। लेट द प्रोसेस फ्रॉम हायकोर्ट, येवनी आमकां लेटर, देन वन्स द कोर्ट गिव्स द ऑर्डर इट वील बी बेटर टू कन्वे टू देम, ओके। कितें तरी प्रॉपर चॅनल फॉलो करया, जाल्यार फाल्यां कितें जातलें, वी डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी सेंटिमेंट्स। सो एकदां आमकां कोर्टांतल्यान ऑर्डर आयली जाल्यार वी वील हॅव टू बाव डावन टू इट। प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार।